प्रितीच्या बाबणनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 11वो विसवोर वोड 28 ते 30 पर्यंत 28 to 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. सगळी तुम्ही कोश करतात आणि ओज्याच्या बारा खाल आसात ती म्हजेशी येयात आणि हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजे जू तुमचेर घेयात आणि म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोभ आणि लांबी काळजाचो आणि तुमच्या जिवाक समाधान मेळटले. तर म्हजे जू घेवंक सोंपें आणि होलू म्हजे ओजे. प्रितीच्या बाबडनो, काल आमी शिकवण जी दिल्ली आमकां जेजून, त्या शिकवण जेजून म्हणटा की बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्याय आनी सुपुल्ल्या बाळका उक्त्यो केल्याय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आयचें शिवणमान पळयता, जेजू कितें म्हणटा, तो म्हणटा सगळीं तुमी कोश करतात आनी ओज्याच्या भारा खाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. भाव भयणीनो, काल जेन्ना जेजू म्हणटा ह्यो सगल्यो वस्तू ताणें जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्या, आनी आयज जेन्ना म्हणटा तुमी जी ओज्याच्या भारांत आसात ती म्हजेशी येयात, जेजू कितें सांगूंक सोदता? भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, आमी आतां व्हडलीं जाता, आमी कोश कोत्ता, आमी कामाक वेता, आमकां आमच्या घरा एका मांयक एका बायलेक आपलें जेवण करूंक जाय, आपल्या फॅमिली पासत आमी कितले कोश कोत्ता. भुरगीं आसात तीं शिकतात. आमकां ह्या संवसारान जेन्ना आमी जिवी आसा, आमकां कितले कोश्ट आसात. आनी तेज्या उपरांत आमचो दीस जातकूच आमी थकता आनी आमकां न्हिदूंक जाय. कित्याक न्हिदल्या उपरांत उठ्ठकूच आतां आमकां मातशी घोटाय मेवता, आमकां तो समाधान मेवता. आनी त्या बरोबर आमी हो नवो दीस आमचो जाता कोमेस, तेन्ना आमी आमचें सगळें काम करूंक पावता. आनी हीच आमकां सोयी जाता. हेच भाशेन देवान आमकां मनशांक वयर रोचल्या की आमी आख्खो दीस काम करतले आनी रातीक आमी न्हिदतले. पूण आयज जेजू आमकां जेन्ना सांगता तुमी सगळीं कोश कोत्तात आनी ओज्याच्या भारान खाला आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हणजे कितें? भाव भयणीनो, जेन्ना आमी थकल्या आमकां जाय सुसेग, आमकां जाय न्हीद. पूण जेन्ना आयज जेजू आमकां म्हणटा तुमी जी कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या भारा खाला आसात म्हजेशी येयात, म्हणजे कितें? जेजू म्हणटा ताच्या उतरा कडेन येयात. जेन्ना आमी जेजूचें उतर घेता, ताचेर नियाळ कोत्ता, तें पोत्तून पोत्तून आमच्या तोंडांतल्यान म्हणटा, आतां आमचीं चिंतनां बदलतात. कित्याक भाव भयणीनो, आमी जेन्ना आमच्या मनान खूब वायट चिंता ओ आमी एके भाशेन आमकां खूब ह्या संवसारांची चिंतनां आहात, हें कहें जातलें, तोय कहें जातलें. ह्या दिसांनी आतां आमच्या जेन्ना कोवीड चलता, कितलो लोक भिरांतीन आसा, आपल्या मनान इतलो भिरांतीन आसा. तो म्हणटा हांव भायर वचचो ना, म्हाका कोवीड जातलें. आतां ह्या दिसांनी आमच्या भुरग्यांचें कितें जातलें. थोडो लोक म्हणटा आतां म्हाका सर्वीस ना, हांव काम ना जाल्यार हांव कितें करतलो, पयशे खिंचोले येतले. आनी ही जी चिंतनां आमचे कडेन येतात, ती चिंतनां आमकां इतलो आमच्या मनान पेज हाडटा, आमच्या जिवितान पेज हाडटा. आनी जेन्ना आमच्या मनान आमकां सुसेग ना, आमकां ती शांती ना, तेन्ना आमच्या कुडीनूय आमकां खूब त्रास जाता. आमकां हाय ब्लड प्रेशर जाता, शुगर जाता, डायबिटीज जाता, हार्ट अटॅक जाता, सगळें जाता. केन्ना? जेन्ना आमी आमच्या मनान ओज्याचो भार घेता, हें टेन्शन घेता. आनी त्या उपरांत हें जें टेन्शन गेल्या उपरांत आतां आमचें सगळें आमच्या जिवितान जें आमकां चिंतूंक जाय बरे भाशेन तें आमी चिंतूंक पावनात. आनी आतां आमच्या जिवितान सगळें जें वायट येवंक जाय तें सैतान हाडटा आनी आमच्या जिविताचें पाड घालता, आमचें निसर्तन जाता. पूण भाव भयणीनो, जेजू आयज म्हणटा कसलो तुमचे त्रास जावं, कसलें तुमचें सिट्युएशन जावं, कसलें आडकोड येवं,
तुम्ही मुजेशी आहात, म्हज्या उतरां कडेन आहात, कित्याक म्हज्या उतरान हांव तुमकां हें सगळें बरें जें घडोवन हाडलां हांवें तें तुमकां फावो जातलें. आनी भाव भयणीनो, आमी हें खंय कोत्ता जेन्ना कसले त्रास जावं आमच्या जिवितांत, आमी देवाचें उतर घेता. समजा आमकां कसलो रिपोर्ट आयलो देवा दोतोराचो की आमकां कसलें कसलें दुयेंस आहा म्हणून, कसलें कॅन्सर आहा, कितें शुगर आहा, ब्लड प्रेशर आहा. आतां देवाचें उतर म्हणटा पयलीची पेद्रूची पयलो 24 तातूंत उतर कितें म्हणटा, जेजूच्या गायांनी आमची पेकोणी जाली, जावपाची ना, जाली. जेजून आमचे सगळे कोश्ट घेतले, सगळी पिडा घेतली खुर्सा. पूण जेन्ना आमी ताचें उतर घेतना आमच्या मनान आनी आमचे तोंड उकतें करून आमी पोत्तून पोत्तात, आर्गां तुका जेजू, तुज्या गायांनी म्हाका म्हजी पेकोणी मेवली, आर्गां तुका जेजू, तुज्या गायांनी म्हाका पेकोणी मेवली. जेन्ना ही उतरां म्हणटा, आतां म्हजें चिंतप, जे म्हज्या मनान इतलो पेज भार आहा, ओज्याचो भार आहा, तो आतां ओज्याच्या भायर पयस जाता. आनी जेन्ना तो ओज्याच्या भायर पयस जाता आनी म्हाका म्हज्या मनान शांती मेवता, तेन्नाच ही जी पेकोणी म्हाका जाय ही म्हाका पेकोणी फाव जाता. कित्याक हांव जेजूची भुरगीं जाता. आनी जेन्ना त्या उतराचेर नियाळ पोत्तून पोत्तून करून हे ओज्याचो भार पयस जाता. आनी जेजू म्हणटा आयज, तो म्हणटा जेन्ना तुमी म्हजे कडेन येतात, जेजू कडेन येवपाचें म्हणजे कितें, आल्ताराचे कडेन वचपाक, आमी आतां थोडे कितें मागणी करपाक ना. जेजू म्हणटा फकत म्हजें उतर घेयात, तुमच्या मनाची नोटसोडणी करात, म्हज्या उतरा प्रमाणे तुमी चिंताप कॉमेस करात, तें उतर जें सांगता तें करात. आनी जेन्ना तुमी म्हजे कडेन येतात आनी हें सगळें कोत्तात, तेन्नाच की तुमकां सगळें जें देवाच्या उतरान बरयलां तें तुमकां फाव जातलें. तुमकां तुमची पेकोणी मेवतली, तुमकां जें जेजून घडोवन हाडलां तें बेसां मेवतलीं, आनी सगळें जें जेजून घडलां आमचे पासून आमकां फाव जातलें. आयज भाव भयणीनो, आमी आमच्या जिवितान आमी सगळीं कश्टावता, आमी काम कोत्ता, आमी थकता, केन्नाय केन्नाय आमच्या जिवितान कितल्यो आडको येता आनी आमच्या मनान इतलो पेज येता, आमी ओज्याचो भार घेता. पूण आयज जेजू आमकां एक बरी खबर दिता. तो म्हणटा यात म्हजे कडेन, म्हज्या उतराक तुमी रिगून रावात, ह्या उतराचेर नियाळ करात, हें उतर तुमच्या तोंडांतल्यान पोत्तून पोत्तून म्हणीत रावात. आनी जेन्ना तें उतर म्हणटा तेन्ना तुमी कोत्तात, तेन्नाच की तुमकां सगळें जें हांवें घडोवन हाडलां तें तुमकां फाव जातलें. तुमचो भार पयस जातलो आनी तुमकां सगळें बरें ह्या संवसारांत जिवीत मेवतलें. कित्याक तुमचो संबंद म्हजेशी उतरा वरवीं घट आसा, तो देखून तुमकां सगळें बरें फाव करतलो. आयज आमी भाव भयणीनो हे उतराचेर नियाळ करुया, हें उतर आमी पाळुया. आनी खरेंच आमी फकत आयकतात ते मनशां रावचे गरज ना, आमी करुया देवाचें उतर आनी हें जैतिवंत जिवीत जें जेजून आमकां घडोवन हाडलां तें आमी जिवन पावून फुडें सरोया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सगळींच्या बापाचो, आमच्या सर्वंडारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकूच तुमकां सगल्यांक हांव आवडयता.